गोंय स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या वेबसायटीचे उक्तावण जाले। इंग्लिश, कोंकणी आणि मराठी भाषेत तसेच डिजेबल फ्रेंडली वेबसायट 1 ऑगस्ट मेरेन सगळ्या खात्यांनी रिते आशिल्ले तसेच फुडें भरपाचे गरजेचे पोस्ट स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक धाडचे म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो। 1 ऑगस्ट पर्यंत सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आपले वॅकंट असलेले पोस्ट आणि इन फ्युचर वॅकंट जावपाक शकता असे जे सगळे पोस्ट आसा हे सगळे ऑनलायन पद्दतीत वेबसायटीचेर स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक धाडून दिवपाचे। स्टाफ सिलेक्शन कमिशन 1 ऑगस्टाच्या उपरांत हे सगळे प्रोसेस करपाक सुरवात करतले। कमी पोस्ट आसा तांची सप्टेंबर मेरेन, मेजर पोस्टांची खंय ऑक्टोबर म्हणल्यार जायराती येवंक लागतली। टेंटेटिवली जे एकदम कमी पोस्ट आसा ते आमी सप्टेंबर म्हयन्या ताजे आमी पयलीं एडवर्टायज करपाक शकतले। मेजर पोस्ट आसा ते आमी सप्टेंबर एंडींग टू ऑक्टोबर म्हयन्यान ताजी मेजर पोस्टाची एडवर्टायजमेंट जी आसा ही मेजर पोस्टाची एडवर्टायजमेंट येवपाक लागतली। सिटीजन सर्व्हिस सेंटर विलेज लेवल उद्देगीकतूय सायटीर एक्सेस दितले। कॉम्प्युटर बेस्ड CBRT एग्जाम घेवपाची तयारी। पोस्ट भरूंक वर्सांतल्यान एकदाच एग्जाम। म्हणजे आमचे ज्यो सिटीजन सर्व्हिस सेंटर हांच्या मार्फत किंवा विलेज लेवल एंटरप्रिनर्स जे आमी ऑर्गनायझेशन सेटअप केला तांच्या मार्फत सुद्धा ह्या सायटीचेर तांकां एक्सेस दितले, जेणे करून तांच्यांनी बी म्हणजे गांवांत सपोज एखादें इंटरनेट मेळना जाका कोणाक जर तांच्या कडेन वचून करपाक जाय आसत जाल्यार विथ द मिनिमम फीज दे कॅन डू दीस। एक्चुली हेजो एग्जाम प्रोसेस वो CBRT बेसीस आसतलो। सद्या आमी आमच्या IT डिपार्टमेंटाचो डोमेन जो आसा हो कंप्लिटली यूज करता आणि इन फ्युचर म्हणजे CBRT बेस्ड एग्जाम घेवपाक सुद्दां आमी IT डिपार्टमेंट्स आणि बाकीच्यांची डिपार्टमेंट्स हांची मदत घेतले, जेणे करून आमकां इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर पर्यंत हेजे प्रोसेस एक्चुअल प्रोसेस जो आसा रिक्रुटमेंट प्रोसेस करपा खातीर सुरवात जातली। गोवा शिपयार्ड हायकोर्टा सारखे वॅकन्सी रिक्रुटमेंट प्रोसेसूय खंय स्टाफ सिलेक्शना वरवीं करूं येता। गव्हर्मेंटचे हांगासर वेरियस डिपार्टमेंट्स आसात ते अशा पद्दतीन जर आमच्या कडल्यान पोस्ट भरपाक सुद्दां जर ते इंट्रस्टेड आसत म्हणजे हांवें फाटले फावटी गोवा शिपयार्ड म्हणटालो किंवा बाकीचे सगळे जाण जाल्यार आमी तांकांय वेलकम करतले। दे कॅन ऑल्सो सेंड देर रिक्रुटमेंट प्रोसेस फॉर अवर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सो दॅट आमी तुमचो रिक्रुटमेंट प्रोसेस जो आसा स्टाफ सिलेक्शनाच्या मार्फत आमी कंप्लीट करूं शकता। फॉर एग्जाम्पल जर युनिवर्सिटी आसतली, हायकोर्ट आसतले, गोवा शिपयार्ड आसतले, हे जे बाकीचे जे रिक्रुटमेंट करतात तांच्यांनी बी CBRTच्या मार्फत आमच्या कडल्यान स्टाफ सिलेक्शन प्रोसेस करूं येता। आदी जायराती आयिल्ल्यो तांकां 31 ऑगस्ट मेरेन पोस्ट भरूंक प्रोसेस करूंक मुजत, ते उपरांत उरल्यार घेवंक मेळचे ना। 31 ऑगस्ट पर्यंत आपलो रिक्रुटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करून रिक्रुटमेंट घेवपा खातीर तांकां अलाव केल्लो आसा। तांकां NOC जी आसा ही फ्रॉम स्टाफ सिलेक्शन कमिशन दिल्या। 31 ऑगस्टाच्या उपरांत जर खंयच्याय डिपार्टमेंटाचो प्रोसेस इनकम्प्लीट उरलो आसत जाल्यार ताच्या फुडले तांकां पोस्ट जे आहा ते घेवपाक मेळपाना। तेंच्यांनी जर प्रोसेस फाटलो जेंच्यांनी पयलीं एडवर्टायज केल्ले नी एडवर्टायज करपाक आमी बॅन केले। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकार।